नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। थिये शिरोडा उसगांवाय मायनिंग पॅकेज लागू। आदले मायनिंग स्कॅमस्टर आमदार मंत्र्यांचेर कारवायेची तयारी। समाज वावुरपी म्हणटात मायनिंग न्ही इलेक्शन पॅकेज। आरोंदे सुरू जाला मायनिंग जेटीचो प्रकल्प। केरी तेरेखोल किरण पाणी पालयेचे लोक काचाबूल। प्रकल्पाड लोकांनी धरलो नेट। महाराष्ट्र आनी गोंयच्या थळाव्या आमदारांचो विरोध। वास्को बलात्कार केशींत मुख्याध्यापिका आनी हेर दोगा कर्मचाऱ्यां पुरावे ना करपाचो गुन्यांव नोंद करचो। भुरग्यां न्यायालयाचो पुलिसांक निर्देश। जुवारी एग्रोचे कामगारांचे पणजे धरणे। 450 कामगारांक कामावेल्यान काडले। परत घेवचे म्हूण मागणी। सरकारान फटयले म्हूण आरोप। कामगार आयुक्ता मुखार आंदोलन। आनी उतोर्डा उजो लागून घर काबार। 2 गॅस सिलिंडरांचो स्फोट। 6 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण अदमास। वेळ बरो, फामील गेल्ली मिसा। खबरो विस्तारान। सरकारान थिये मतदारसंघ शिरोडेच्यो 3 पंचायती आनी उसगांव पंचायत मायनिंग पॅकेजींत घेतल्या। पयलीं हे वाठारांतल्या लोकांक ही पॅकेज लागू नाशिल्ली। सोमारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान ट्रकवाले आनी भाजपाच्या आमदारांचे बसकेंत ही गजाल स्पश्ट केली। साश्टींतलो कांय वाठार मशीनवाले आनी बार्जवाल्यांकूय येवजण फुडें लागू जातली अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां। समाज वावुरपी रमेश गांवस म्हणटा ही सरकाराची इलेक्शन पॅकेज। सरकाराच्या मायनिंग पॅकेजीचेर मायनिंग वाठारांतले आमदार आनी ट्रकवाल्या बरोबर मुख्यमंत्र्याची सोमारा पणजे एका हॉटेलांत बसका जाली। मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक येवजण समजावन सांगली। शिरोडा, उसगांव, थिये सारकेले कांय नवे वाठार सरकारान हे येवजणेन घेतल्यात। सकाळी प्रिंटिंगाक वयच्या पयलीं हांवें करेक्शन करून भितर उसगांव पंचायत, इंफोर्डा तालुका, पंचवाडी पंचायत आनी शिरोडा पंचवाडी आनी निरंकाल हे 3 पंचायती शिरोडा हे बॉर्डरीक, कारण त्या हातूनय थोडे जाण रावतात आनी थंय वतात कामधंद्याक किंवा ट्रक दवरतात। आनी थिवी पूर्ण कॉन्स्टिट्युएन्सी अशे भितर इन्क्लूड केला। मायनिंग अंदू सुरू जावपाची शक्यताय सापूच उणे अशेंय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां। मात सरकाराक मायनिंग डम निर्गत करूंक दिवपाचे बाबतींत सुप्रीम कोर्ट थोडी मोवाळ भुमिका घेवपाक शकता अशी आस्त पर्रीकार बाळगून आसा। मायनी चालू जावपाक वेळ लागतलो, पण डंपाच्या संदर्भात किंवा काडलेली मायन जी आसा त्या संदर्भात बेगीन सोल्युशन मेळटलें अशें सादारण फिलींग येता। आतां हियरींग जावंक जाय, ह्या आठवड्यान केन्ना तरी जातलें अशी अपेक्षा करुया। कारण 14 तारखेक हो बोर्ड बदलता, पण तो बोर्ड सुप्रीम कोर्टाचे जुईज ते बदलले जाल्यार नव्या फुडें जातली। पण ती एप्रील एंड पर्यंत जावंक जाय, 8 दीस लागतले हियरींग सुरू। मायनिंगान घुसपल्ले आदले आमदार मंत्री धरून सगळ्यांचेर कारवाय करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। फुडले 1-2 म्हयन्यांत तांकां सरकार कितें ते एक्शनींतल्यानूच दाखयतलो अशी शिटकावणी पर्रीकारान दिल्या। दिगंबरा पासून तो सुभाष शिरोडकार आहा पळय, तो सगळे इनवॉल्ड आहा। तांकां दाखोवंक जाय पळय, हांव इतलेंच सांगता, योग्य वेळ आयली की ताणें पळय आयज चॅलेंज बी कितें दिलां पळय तें मागीर पांय धरपाक येवनाका म्हणटा। 1 वर्स 1 म्हयनो 2 म्हयन्या भितर एक्शन सुरू जातलें। हांव तुका इतलीच गॅरंटी आतां जेंच्यांनी चोरल्या पळय ते कोण सुटचे ना, पण हे काही अपभ्रंश करता हाजेर वचूं नाकात। 35,000 कोटी रुपया लुटले आसत, हांव ना म्हणना, पण कोणे लुटले ते कळ्ळ्या शिवाय पयशे वसूल खंयच्यान करूं। बार्देस, मुरगांव आनी फोंडे सारकेले तालुक्यांतले काँग्रेस आमदारांचे मतदारसंघांक येवजणेंतल्यान कडेक दवरल्यात म्हूण सरकाराचेर काँग्रेस आरोप करता। साश्टींतलो कांय वाठार मशीनवाले आनी बार्जवाल्यांकूय येवजण फुडें लागू जातली म्हणपाचें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां। इतले मजगतीं पर्यावरणवादी क्लॉड आल्वारीस आनी रमेश गांवस राज्यपालाक मेळ्ळे। मुख्यमंत्री लोकांक कायदो हातांत घेवंक चितायता असो आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केलो। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यां खातीर जाहीर केल्लो पॅकेज म्हणल्यार
लोकसभा वेंचणुकेचो पॅकेज अशें रमेश गावसान म्हणला. The Home Minister, who is supposed to protect the law and order situation, making provocative statements against all the environmentalists who are fighting against the devastations of the mining lobby. The way the Margaon episode took place, a mob of 500 people comes up, but nobody knows about it, cannot be accepted. It means that there is a total failure of the machinery or the administration of the state government. What is apparent from the statements which CM is making, that CM has got some hidden agenda against all the environmentalists. It is a DACA on the public money. DACA, it is a robbery of the public money. He is giving a package, but it is nothing but it's a kind of a corruption. A package should be given from the money by recovering all this mining from the mining people who has looted. This is a clear-cut provision for all the voters to make happy and to garner votes in the coming parliamentary election. रिपोर्ट प्रुडंट. आरोंद्या एका व्हडले जेटीचें काम सुरू जाल्ल्यान केरी तेरेखोल किरण पाणी आनी पालयेंचे लोक भियेल्यात. जेटी बांदूंक दिवची न्ही म्हूण लोकांनी नेट धरला. जेटी वेल्यान बार्जींनी मीन भरतले. सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर म्हणटा आरोंदा अधिसूचित पर्यटन थळ, थंय असलो प्रकल्प येवंक शकना. विशय महाराष्ट्राचे विधानसभेत काडपाची नाजाल्यार हायकोर्टात वचपाची तयारी ताणें केल्या. आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार तेरेखोल न्हंयचो गाळ काडपाक विरोध करता. आरोंदा वाठारात ही जेटी बांदपाचें काम चालू आसा. बार्जींनी मीन भरपा खातीर ह्या जेटीचो वापर जातलो अशें थळावे लोक म्हणटात. ह्या जेटीक लागून पालये आनी केरी वाठारांतल्या लोकांक त्रास जातले अशें लोकांचें म्हणणें आसा. तेरेखोल किल्ल्याचेंय लुकसाण जावं येता. ह्या वाठारात बार्जीची येरादारी सुरू जाल्यार नुस्तेकारांचेंय लुकसाण जातलें, त्या खातीर लोकांचो खर विरोध आसा. पंचायत रिजर्वेशन घेतलेलें आहा की आमी हेका अपोज हे करपा हे केला आनी हेंचे अशेंच ड्रेजिंग बीन जर चालू उरलें आनी केरी तेरेखोल थंय जो रेवेचो जो बेल्ट आहा तो जर ते आतां हे जर करून जर बोटी भितर हाडपा हे केलो जाल्यार जी आमची टोटल कोस्टल एरिया जी आहा न्हू पावसान बीन सगळ्यांकूच या आनी उदीक बीन भरून सगळे हे जातले. म्हणजे फाल्यां काळ कितें करतले जाणा मरे ते हे सगळे चॅनल करतले मरे आनी पॅक करून उडयतले. म्हणजे सगळे फातरूच फोडटले रे. दोगा केरयाकूय धपका, इवन तेरोखाला धपका आनी पालया आरांबोल सगळ्याक धपको रे मागीर तो. आनी आमकां ती जेटी नाका, जाल्ली नाका हांगा आनी ड्रेजिंग केल्लें नाका आमकां. धुळीचे प्रदूषण जाल्यार लोकांची भलायकी काबार जातली अशी भिरांत किरण पाण्यावयल्या पंचायत वांगड्याक दिसता. गोंय सरकारान हो प्रस्न महाराष्ट्र सरकारा मुखार मांडचो अशी मागणी ताणें केल्या. जेटी येतले आमकां त्रास म्हणजे पळय ते जे मायनिंग चालू करतले आपूण आनी कितें पळय धूळ आतां जे धूळ प्रदूषण आसा ते सगळे आमच्या घरांनी आमकां लागीं हांगा देगेक पडटा आनी ते आमकां ते सगळ्या घरांनी भरतले. लोक खोकलो थंडा सगळे म्हणजे जे रोगराई आसा पळय रोगराई उत्पन्न जावं शकता. ह्या जेटीक सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकाराचो खर विरोध आसा. हो प्रश्न महाराष्ट्र विधानसभेत काडटलो आनी गरज पडल्यार हायकोर्टात वचपाचें केसरकारान थारायला. ॲक्च्युअल आरोंदा हा टुरिझम साठी हे केलेला नोटिफाय केलेली एरिया आहे. म्हणजे शासनाचं जे आहे आपला डेव्हलपमेंट प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये आरोंदा ही टुरिझम आहे. टुरिझमच्या ह्याच्यामध्ये कुठेही जरी पोल्युशन मेकिंग कुठलीही इंडस्ट्री करायची असेल, काही ऍक्टिव्हिटी करायची असेल तर त्याला हाय पॉवर कमिटी आहे, त्याच्या मान्यतेशिवाय काही करता येत नाही. आणि असं असताना ते तिथे जेटी ओरिजिनल नाही आहे, म्हणजे जिथं काम करतायत तिथं आरोंदाला एक छोटासा धक्का होता जो ब्रिजच्या डाव्या बाजूला आहे. असं असताना ते उजव्या बाजूला जेटी होती असं दाखवून त्यांनी काम सुरू केलेलं आहे. तर काय मी विधानसभेमध्ये प्रश्न मांडलेला आहे, आता तो ऍक्सेप्ट होतो की नाही त्याच्यावर आहे. त्याच्या शासन जर काय नाही केलं तर मग न्यायालयामध्ये जाऊन त्याच्यावर दाद मागायला. तेरेखोल न्हंयेत ड्रेजिंग करूंक दिवचना अशी शिटकावणी थळावे आमदार गोंयचे भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिल्या. तेरेखोल भाग जो आसा पळय म्हणजे जंय न्हंय ही दर्याक तेंकता थंय आमी वावरूंक दिवचे ना तांकां. ओके ओके. थंय वावरूच्या आदी आमचो क्लियरन्स ताणें घेवंकूच जाय. ओके. आरोंद्या पावतकीर कदाचित किरण पाणी आरोंदा पावतकीर अर्दी अर्दी न्हंय म्हणूं येता किंवा 75% न्हंय तेंची धरूं येता. पूण तेरेखोल जंय पलीकडे आसा केरी तेरेखोल जो भाग आसा त्याच्या मदलो भाग हो ताणें आमकां परमिशना शिवाय जावचेच ना. आरोंदा जावपी ह्या जेटीक विरोध करपी थाराव पालये आनी केरी ग्रामसभांनी ह्या आदीस पास केल्यात. आमदार विजय सरदेसायन फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात ह्या जेटीचो प्रश्न काडिल्लो. ह्या जेटी विशीं कांयच खबर ना अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्लें. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान महेश गाडी. घेऊ एक वेवसायीक विसव.